एक 4-5 डिसिजन आशिल्ले आमच्या कॅबिनेटात मोठो अजेंडा आशिल्लो. एक म्हणजे आमी मिनिस्टर्स जे सगळे पळयले आपलो टोटल स्टाफ एकदा 10 फेल पिवन म्हणून घेता आनी आमी आतां MTSाक 10 कंपल्सरी केल्ल्या कारणान आमी फक्त वी आर गिवन द रिलॅक्सेशन फॉर द मिनिस्ट्रल स्टाफ टू अपॉइंटेड पिवन पोस्ट रिलॅक्सेशन दिला. दॅट इज फर्स्ट. इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमी पयलीं ऑलरेडी लास्ट पयलीं गव्हर्मेंटान ताका 10 पैसा आनी 20 पैसा डॉमेस्टीक आनी एग्रीकल्चर हाका रिलॅक्सेशन दिल्लें कंप्लीट टू द दॅट रेट. तें आमी रिलॅक्सेशन जें ताका एप्रुवल दिल्लें कॅबिनेटान. इट वील अप टू द 31st March 2020. Nursing's bond, it is a compulsory working for the those who are passing from the Goa BSc Nursing from the Goa Nursing Institute. It is a compulsory they want to work for the 1 year for the government. It is a compulsory. Okay. And IT related equipment for the SC ST खातीर ताची knowledge आणि हाच्या खातीर एक स्कीम आशिल्ली. But we have given the extension for the 1 more year. Okay. एक आर्ट एंड कल्चरची बारीकशी लँड आशिल्ली दॅट वी हॅव गिवन फॉर द इन वास्को वी हॅड गिवन इट टू फॉर द DMA डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. द मेजर डिसिजन हॅव टेकन इन दिस कॅबिनेट विच इज रिडक्शन इन द रोड टॅक्स अप टू द 31st December ओनली. ओके. 31 डिसेंबर 2019 पर्यंतूच आम्ही रिडक्शन इन द रोड टॅक्स दिल्ले आहात. स्पेशली 50% ऑफ द रोड टॅक्स फॉर ऑल टायप्स ऑफ इट. सध्या लायटीच्या खात्यान बिलांच्या वसुलीक नेट धरला. सरकारी कचेऱ्यो धरून मोठ्या डिफॉल्टरांची कनेक्शनां कापूंक सुरू केल्यात. लायटीच्या बिलांचेर थोडी बहुत थाकाय दिवपाचे मंत्रिमंडळाच्या बसकेत थारला. JRC every year is made, so they are going to sit again in December to do the next financial year. Now this is for 2 years this tariff has continued. JRC had told to increase the tariff, which the government did not increase it. So to regularize that, to take over the JRC, it has to go to the cabinet. So cabinet today has decided and ते सारखे करून दवरला up to 2020 March. So डिसेंबरान जेन्ना परतून भरता तेन्ना जे ते न्यू स्ट्रक्चर सांगता ते वी विल हॅव टू सी हाव टू गो अबाउट इट पूण नेक्स्ट फायनान्शियल इयराक. पूण तेका लागून जेन्ना ते सांगता सी हांवें एज अ स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट अंडर द ऑनरेबल लिडरशीप ऑफ Dr. Pramod Sawant, I have already made a statement that government does not intend to increase the tariff for the next 1 year till we are able to stabilize our power issues. नोकर भरतीच्या इश्यूचेर आपण मुख्यमंत्र्याबरोबर आसा तोच कितें ते थारायतलो म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजिताची मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मिडियाक जाप. आयन कॅबिनेटान व्हेरी क्लियरली सांगला की माझो पूर्ण पाठिंबो डॉक्टर प्रमोद सावंत आतांच न्हू फुडाऱ्याक बी आनी जे ते डिसिजन घेता रिक्रुटमेंटाचे ते म्हाका मान्य. ते जे ठरयता हे सरकाराचे डिसिजन आसतले आनी हांव पूर्णपणे पाठिंबा. कोणी आनी मतभेद आनी परत प्रश्न हेजेर विचारप ना. एकूच तुमी वांगडा म्हणून एकूच विचारता तुमी जॉबांचे CM कडेन डिस्कस जालें ते ठरयता फायनल आनी काय ना विषय मध्ये. कितें जाला फायनल जाल्यार हांव सांगतो मरे ताजेर डिसिजन घेताले आमी ऑलरेडी. विश्वजिताचे एडवर्टायजमेंट आयले ताजेर आमी ऑलरेडी डिसिजन घेवपाचें आसा. खंयचे पोस्ट टेक्निकल आनी ते सगळे व्हेरीफाय करून डिसिजन घेवपाचें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलका, तुळशीदास च्यारी आणि ओमकार फळारी.